प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो पयलो विसवूर वोड 43 ते 51 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 1 वर्सेस 43 to 51. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दुसऱ्या दिसा जेजून गलिलेयाक वचूंक येवजिली. तेन्ना ताका फिलीप मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. फिलीप बेतसायदेचो आसलो. आंद्रे आनी पेद्रू हे त्याच नोगरांतले आसले. फिलिपाक नतानिएल मेळ्ळो आनी ताणें आका म्हळें, मोइसेसाचे सुमूर्तींत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाजारेतचो जेजू, जुजेचो पूत. नतानिएलान ताका म्हळें, नाजारेतांतले कितेंय तरी बरें येवंक शकता. फिलिपान ताका म्हळें, ये आनी पळय. आपणाशी येतो नतानिएलाक पळोवन जेजून ताचे विशीं म्हळें, पळयात, कसलेंच भासकोळपण नासलोलो खरो इस्रायेलकार हो. नतानिएलान ताका म्हळें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तळा आसलोय तेन्ना हांवें तुका देखलो. नतानिएलान ताका परतीपान केलो, राबी म्हणजे गुरुजी, देवाचो पूत तो तूं, इस्रायेलाचो राजा तो तूं. जेजून ताका म्हळें, तुका अंजिराच्या झाडा तळा हांवें देखलो इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं वावड करताय? ह्यावून ओदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलो. आनी ताका म्हळें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतले आनी देवाचे दूत मनशाच्या ताचेर चडटना आनी देंवतना तुमी पळयतले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू नाथानिएलाक वा बातोलोम्याक विचून काडटा. आनी भाव भयणीनो, नाथानिएलाक जेजू विचून काडचे पयलीं एक व्हडली गोश्ट आमी पळयत जाल्यार नाथानिएल देवाचें उतर शिकतालो. आमी कशी जाणो? नाथानिएल जाणो आसलो की जो मेसाय हो देवाचो पूत हो जो मनशाक देव धाडपाचो आसलो तो नाजारेत गांवांतल्यान येवपाचो नासलो म्हणून. आनी देखून जेन्ना पेद्रून आनी आंद्रेन ताका सांगलें आमी आतां जुजेच्या पुताक जेजूक नाजारेतांतलो मेळ्ळा, तो म्हणूंक लागलो नाजारेच्या गांवांतल्यान कितें बरें येवंक शकता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ताणें अशीं उतरां म्हणलीं, कित्याक म्हणलीं काय? कित्याक तो जाणो आसलो सोरवंडार जो येवपाचो आसलो तो बेतलेहम गांवांतल्यान येवपाचो आसलो. पूण बेतलेहम गांवांतल्यान जेजू येयल्लो म्हणून कोणूच नकळो आसलो. मोरी जाणो आसली, जुजे जाणो आसलो, पूण जेन्ना तो बेतलेहम गांवांत ताणें आपलो जोन घेतलो, आंकवार बीन ताका जोन दिलो बेतलेहमाच्या गांवांत, ती आतां परत आपल्या गांवांत नाजारेताक येयलीं. आनी जेन्ना आंद्रेन आनी पेद्रूक नाथानिएलाक सांगलें की आमकां जेजू मेळ्ळा, जुजे आनी मोरयेचो पूत, त्या वेळार नाथानिएल जो देवाचें उतर शिकतालो तो खरेपणी नियाळ करतलो उतराचेर. तो जाणो आसलो की नाजारेत गांवांतल्यान कांयच बरें येवपाक जायना आसलें. त्या वेळार भाव भयणीनो, जेजू तेन्ना ते सांगतात जेजू कडेन येन मेन, तो तयार जाता जेजूक मेळपाक. पूण तो आतां जेजूक मेळचे पयलीं 47 वडीन जेजू ताका कितें म्हणटा? भाव भयणीनो, जेजू ताका म्हणटा, पळयात म्हणटा, कसलेंच भासकोलपण नासलेलो खरो इस्रायेलकार हो. कोणाक म्हणटा? नाथानिएलाक म्हणटा. कसलेंच भासकोलपण नासलेलो खरो इस्रायेलकार हो म्हणजे तो नाथानिएलाक अशें सांगता. भाव भयणीनो, नाथानिएल देवाचें उतर शिकतालो.
नाथानिएल देवाच्या उतराचे नियाल कोत्तालो आनी देखून तो आतां जेन्ना आंद्रे पेद्रू तेजे कडेन येता म्हणटा आमकां जेजू मेळ्ळा, तो थंयसर तांची खबर आयकोपाक तयार नासलो. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमकां कोण खूब प्रेगादोर, खूब लोक जे देवाचे मनशां देवाचे उतर परगट करतात आनी ते आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे शिकयना जाल्यार ते आतां भास्कळपण करतात. ते भास्कळपण करतात आनी आतां आमी हाची खबर ताची खबर हाका ताका आयकोन आमी आतां आमचो बावाड वाडोवंक पावनात. आमी खरेपणी एक खरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावना, कित्याक आमी देवाच्या उतरान रिगून रावंक ना म्हणून. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या नव्या वर्सान आमी सुरवात करता, आमी देवाचें उतर वाचुया, देवाचें उतर शिकोया, देवाच्या उतरान आमी नियाळ करुया. आनी जितली आमी देवाच्या उतरान नियाळ करता, आमचें भास्कळपण आतां पयस जातलें. आमी खरीपणी जेजूचे शीश जातले. देवाच्या उतरान आमी रिगून रावतले. आनी त्या वेळार देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. पवित्र आत्म्या उदेशी आपलो शीमेर नासलेलो मोग आमचे भितर ओतयता. जेन्ना आमचे भितर आपलो शीमेर नासलो मोग ओतयता, ह्या मोगा वरवीं आमच्या दुसऱ्यांचो मोग करूंक जाता, आमच्या पेल्याचो, आमचो दुस्मानाचो पर्यंत मोग करूंक जाता. कित्याक देवान जेजू वरवीं आमचे भितर आपलो पवित्र आत्मो दिला आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर देवाचो मोग ओतयता. तर जो मोग आमी अणभवला, त्या मोगा वरवीं आमी आमच्या भाव भयणांचो मोग करुया. हें सुरवात करूंक आयजतान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. जितली आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, देवाचें उतर आमी पाळटा, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, आतां भाव भयणीनो, आमचो मोग जो देवाचो मोग हा आमचे भितर तो वाडत वेता. आनी आतां आमच्यान हो मोग दुसऱ्यांक दिवंक जाता. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.